जेजून तांकां मानिवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाचो जेजून आपल्या आपोस्तलांक आपयले तेन्ना जेजूच्या आपोस्तलांनी सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान ते गेले आनी जेजून तांकां समुदायांत जिवंक एकेरीत आपोवणें दिलें आनी ह्या समुदायांत 3 कार्यां प्रोफेताची, पाद्रीची आनीक राजाची जिवंक आपल्या आपोस्तलांक आपयले. एकचारान आनी सहभागिलीपणान मानिवंत आग्नेलान आपलें जिवीत तो जियेलो. गवळी कसो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. तांच्या सुखांत तशेंच दुखांत मानिवंत आग्नेलान वांटो घेतलो. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करून मानिवंत आग्नेल आमकां ऐकना म्हणून तर येवया, पिलार येवया. पाद्र आग्नेलाची 90 आनी 5वी पुण्यतिथीचो दीस मानूंक आमी सगळीं येवया आनी कितें भाशेन पवित्र सभेन मानिवंत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दिवचे खातीर मागुया. सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भोवलोलो संतोसाचा बर्नार्डो आनी दितोजा पेरेरा आगसाई. नॅटली जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. जॉयल मोरायस कोंकोली. जेनियल जुजे जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. लेस्ली आनी जेनिफा फेर्नांडीस बाती. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. मेल्जिको मार्कुस काडेपार. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. फॅनी मास्कारेनीस नुवे. दिनवासनेचे मीस मायरा फेर्नांडीस सेंटा क्रूज. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. स्कायला आनी वेन्सेस्ली रेबेलो वार्का. नॅटली आनी नेथन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. टोनी डिकॉस्टा वेर्ना. दिनवासनेचे मीस रोझारियो पास्कुआल सिक्वेरा म्हापसा. फामिलीक बरी भलायकी मागता. एल्सन गॉन्साल्वीस गुआवेल्या. यादनिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. आमचे दारोड ताका वाखाणुया. सोडवेस मोरा मुखारिया ताका दिवासुया. दोतील गोडो आमचे दारोड
ताका वाखाणुया आखी प्रितूम सोगलो संसार ताच्या हातांत आसा उचून स्पोर्टवून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाच्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी जेजूचो पाटलाव करूंक साबार विशयांचेर मानेवंत आग्नेल आमकां कसो नामनो जालो हाचेर नियाळ केलो. आयज आमचो विशय मानेवंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां नामनो. ह्या वर्साचो गौळीक विशय तेच बरोबर रोमा शारांत फुडल्या वर्सा फ्रांसीस पाप सायबान परिशोध थारायल्या तेवूय विशय मिसळ करून आमची ह्या दिसाक तयारी जाल्या. जेजूच्या पावलांनी चलूंक एक चार सुबागेलीपण आनी मिसांव जिवंक आमकां मानेवंत आग्नेल आपल्या जिविता वरवीं देख दिता. तेच बरोबर मानेवंत आग्नेल आमकां एक व्हड आस्कारी. ताचे वरवीं देव आमची भावार्थान केल्ल्या मागण्यांक जबाब दिवन हिशोब नासले उपकार दिल्यात आनी आजुनूय दीत आसा. ह्या मिसांत ताच्या बागीवंत जिविता खातीर सर्वेस्परा देवाक आर्गां दिवया आनी ताची खुशी जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक बागीवंत म्हणूंक पवित्र सभेच्या वडिलांक प्रेरणा दी म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक पवित्र सभेन जायते नमुणे आमकां फावो जाल्यात. तातलो एकलो मान्यवंत आग्नेल. तोरी आसतना आमी पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे नेमा प्रमाणे हे नमुणे मानून घेवंक नात. देखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. ताच्या पावलांनी आमी चलूंक नात देखून आनी सगळे खालतेकायेन देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोडपदेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. अमोस अपराध अमोसो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांकवार मारी सगल्यांक देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका विश्वासतां. तुझ्या वैभवापासून आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू Krista, Bapaच्या एकल्या स्पुता. सोम्या देवा देवाची शिडी, तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देव बापाची मोहिमेन जेजू Krista. Eklos tu powir, eklos tu Ishbor, eklos tu Pormeshbor. प्रार्थूया. भोवमागाळ बापा, कश्टां वडसणीक सांपडलेल्या तुज्या चाकराची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज्योर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. जेजूच्या सिसांच्या जोम्यांत भितर सरलेली ती धर्मदूताची शिकवण घेवन भावपणाचो एकठार सांबाळून आनी उंड्याचे मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदूतां वरवीं पुस्कोल विस्मिता आनी कुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपली बाटां विटां आनी तांचो फायदो जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरान वेतालीं आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशलकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं आनी तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारोन मेलचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो. सर्वेस्परा दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलोलो, शेवटून मारलो, पूण तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो.
भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोमयाचो कोयदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोप आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाच्या मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवोश्यान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक ओत्मो आसा. एक सोमी, एक बावाट, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर सगले भितर आनी सगल्या सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतोरें. उद्गार सगळीं बी रावया. Sorves pora que soy. Sorves pora que soy. Jesu tuji bai rostona, tuja babashi amrapor. Jesu punor জীবন পরতু তুজু ত্রাণাপ্রা জীবন কো. Sorves pora que soy. Sorves pora que soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जुवांक धरून कोयदी केला उपरांत जेजू गलिलिया गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलेलो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गलिलियाच्या दर्या देगेच्यान चलोन वेतलो. त्या दर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारतले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक धरता तसले खारवी करतलो. रोखडेच ते जाळां थंय सांडून ताचे फाटल्यान गेले आनी थंयच्यान मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होडेर आपलो रांपणी सारक्यो करतले ते ताणें देखले आनी रोखडेंच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापोयक आनी बादाक लायलेले माने बराबर होडेर सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, मार्च 13, 2013 आमकां आतांचो पाप साहेब फावो जालो. पयल्याच दिसाक तो लोकां मुखार आयलो आनी ताणें लोकांक सांगलें, म्हज्या पासत मागात, देवान
आपलो आशीर्वाद म्हजेर घालचो म्हणून. आनी ताच्या उपरांत ताची शिकवण, ताचें जिवीत असलेच जालें. ताणें पयलो जागो देवाक दिलो. मागणें ताच्या आख्या जिविताचो, ताच्या वावराचो मुख्य वेळ. जेजूक परगटप कोणाकूय, केद्या व्हडल्या मनशाक जेजूची तत्वां सांगप हो ताचो मुख्य वावर. आनीक लोकांची सेवा, लोकांशी वचप, लोकांक भेटप हें ताचे काळजांतले हावेस. ह्यो 4 वस्तू तो करता आनीक आमकां पवित्र सभेच्या वांगड्यांक करूंक आमंत्रण दिता. देवाक पयलो जागो मागणें करप, देवाचें उतर परगटप आनीक पवित्र सभेच्या वांगड्याचो आनीक सगळ्या मनीसकुळाचो आनी प्रथमेचो मोग करप. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या संगाताक वावर करूंक मनशाक आपयता. ताणें तांकां आपलो एक अजेंडा तयार करून दिला. तो अजेंडा म्हणल्यार वचून परगटूंक मनशाक जिवीत बदलात, देवाच्या राज लागीं पावलां सांगात. तें करूंक तो मनशाक आपल्या बराबर आपयता. तांकां आपयल्या उपरांत तांकांय ह्यो 4 वस्तू जेजू शिकयता. पयले तो शिकयता तांकां पयलो जागो देवाक दियात. हें जेजूचें पयली शिकवण. पयलो जागो देवाक दियात. आनीक तेंच जेजू आपल्या जिवितानूय करतालो. देवाक पयलो जागो दितालो. जेन्ना जेन्ना जेजू लोकां मागार भोंवतालो, लोकां मागार चलतालो, तेन्ना ताचें शिकप एकूच आसलें, देव बाप, देव रुसनार, देव मोग करता, देव बक्षिता आनीक देवाक जाय आमी सगळीं एका दिसाक ताचेशी पावलोलीं. हें जेजूचें पयली शिकवण मनशाक. दुसरी शिकवण जेजू शिसांक शिकयता ती तो मागणें करता. दोंगरार वेता, दर्याचे देगेर वेता, मंदिरांत वेता, मागणें करता. आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयता. जेन्ना लोक जेजूशी भुरग्यांक घेवन येतात तेन्ना जेजू तांचे सांगाताक मागणें करता, तांकां वेंगेन घेता, तांचेर हात दवरता, तांकां आशिर्वाद दिता. जेजू इतलें मागणें करता, इतलें मागण्याचें बळ ताका मेळटा, शिस्त ताशेशी येतात आनी सांगतात, सायबा आमकां मागणें करूंक शिकय. हें जेजूचें जिवीत आसलें. आनी तिसरे सुवातेर जेजू त्या शिसाक आपयल्या उपरांत, देवाच्या मोगान तांकां भरल्या उपरांत, तांच्या सांगाताक मागणें करून तांकां मागणें करूंक शिकयल्या उपरांत तांकां पाठयता, आतां वसात. आनी जें तुमी कितें शिकल्यात, जें तुमी कितें आयकलां, जें कितें तुमी अणभवलां, वसात आनी सांगात. सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक दियात. जेजू परगटूंक तांकां पाठयता. आयज पवित्र सभा तेंच परगट करीत आसा जें शिसांनी परगट केलें. आनी चवथे सुवातेर जेजू शिसांक शिकयता, देवाचो मोग केल्यार पुरो ना, मागणें केल्यारूच पुरो ना, परगटलें जाल्यारूच पुरो ना, मोग करात, बक्षणे दियात. हें जेजू तांकां शिकयता. हांवें तुमच्या पांयां धुल्यात, तुमी दुसऱ्याचे पांये धुयात. ही जेजूची शिकवण आपल्या शिसांक जाली. भावा भयणीनो, ती शिकवण पवित्र सभा पाळीत येता. आनी देखून आयज आमी पयल्या वाचपान आयकलें कशे भाशेन ही पवित्र सभा ह्यो 4 वस्तू मोगान करताल्यो. देवाच्या नांवान ती एकठांय जाताली, देवाची तुस्त करताली, देवाक पयलो जागो दिताली.
ती धर्मदूताची शिकवण आयकताली, तांची शिकवण आपल्या काळजान घेताली, ती मागणे करताली आनीक एकामेका सवे हुस्को आनी मोग दाखयताली. ही मुळावी पवित्र सभा. मान्योत्पाद आग्नेल हेच शिकलो पवित्र सभेच्या वडिलां वरवीं, पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांतल्यान मान्योत आग्नेल तें शिकलो. देवाक पयलो जागो दिवंक भुरगोच आसतना देव म्हणल्यार ताका सगळें आसलें आनीक तो फक्त इतलेंच चिंत्तालो, एक दीस ह्या संवसारांतली म्हजी भोंवडी सोंपल्या उपरांत हांवें देवाचें वचप. हो ताचो हावेस आसलो. तेंच करूंक तो झेलो. आमी फुडल्यान पॅनलाचेर अशें वाचता, तो म्हणटा, देवाचेर फातयोन आनी आमी एका सुण्या परी हुस्क्या वेरेंत देवाच्या पांयाशी बसूंक जाय, दुनियाच्या पांयाशी बसूंक जाय. इतलो तो देवाचेर पातयेतालो आनी ताचो मोग देवा सवे इतलो वाडलो, तो ताच्या भितर उरोना. तो मागणें करूंक वेता, देवाशी उलयता, आपली सोयरीगोत देवा सवे वाडयता, आपल्याक देवा कडल्यान जायती देणी मागून घेता, देवाचें उतर पुरगोटूंक. इतल्यानूच तो काबार करिना, देवाचो मोग गुणभोवता, मागण्यांतल्यान आपल्याक गोठाय बोळ घेता, देवाचें उतर काळजीदारपणान पुरगोट करता आनीक दुसऱ्याचो हुस्को दवरता, दुसऱ्या सवे मोग दाखयता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी मान्योत आग्नेलाक मान दिवंक आयल्यात. ह्यो 4 वस्तू आमी आयज शिकुया आनीक त्याच पावलांनी आमी चलूंक वावरुया. जेजूच्या पावलांनी तूं चलोंक सोदताय जाल्यार मान्योत पाद आग्नेलाच्या हातान हात घालून पयले सुवातेर देवाक आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवया. आमच्या घरा वचून आयज तपासूया, म्हज्या घरान पयलें कितें, कसली वस्त म्हज्या दोळ्या मुखार येता. म्हजें उलोवप जाता तेन्ना, म्हज्या भुरग्यां सांगात हांव वागता तेन्ना म्हजें पयलें उतर कितें भायर सोदता भुरग्यांक सांगूंक. हांव भुरग्यांक पयलें कितें दाखयता, म्हज्या जिवितान मुख्य कितें, हो विचार करुया. देवाक पयलो जागो दिवया. दुसरे सुवातेर आमी मागणें करुया. मागणें न्हूच तेर्स करून सोंपोवप, न्हूच केन्ना केन्ना मिसान वचून वांटो घेवप, पूण दिसा दिसपट्टी घोडेक आमी 5 मिनटो सदांच मागणें करतलीं, 10 मिनटां मागणें करतलीं आनी एके भाशेन आमचो वेळ वाडयतली मागणें करूंक. आनीक तुजी घरचीं तुका पळयतलीं आनीक जशें शीस जेजूशी गेले आनी सांगलें आमकां मागणें करूंक शिकय. आमी जेजूच्या पावलांनी चलुया मागणें करूंक. तिसरे सुवातेर देवाचो मोग गणभवल्या उपरांत, मागण्यांत तो थिरायल्या उपरांत तुजे भितर कसोच उरचो ना. ह्या मोगाची काणी, ही मोगाची चीट, हे मोगाचें उलोवप तुवें दुसऱ्यांक सांगूंकच पडटलें, तें तुजे भितर उरचें ना. तेन्नाच तूं तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक एकूच खबर सांगतली, एकूच मोगाची काणी सांगतली, देवाच्या मोगाची काणी. तुजें पोरगोटप तसलेंच जातलें, जावं शेजाऱ्या सोवें, तुज्या दुस्माना सोवें, तुज्या इश्ट मित्रा सोवें. तूं जेन्ना जमो करून बसताय एका फंक्शनाक तेन्ना आमचें उलोवप एकूच जातलें, पोरगोटप एकूच जातलें, देवाचें उतर, देवाची काणी, देवाची बरी खबर. हें तिसरें पावल. पयलें पावल देवाक पयलो जागो दिवया. दुसरें पावल मागणें करुया. तिसरें पावल जेजू भाशेन परगटुया देवाची खबर. आनी चवथें पावल, जेन्ना तूं देवाक अणभवतलो, जेन्ना तूं मागण्यांत देवाच्या मोगांत थीर जातली, जेन्ना तुज्या उतरांनी तूं परगटतली, तेन्ना तें तुज्या जिवितांत तूं जेवून दुसऱ्याकूय जिवंक आदार दितली. तूं बऱ्यो कोडण्यो करूंक लागतली, तूं दुसऱ्या सवे संबंद घट करतली.
तुका पळोवन लोक म्हणटलो हो देवाचो मनीस. हो 5 आग्नेला सोबें ब्रेस्ताराच्या ब्रेस्ताक येता. 5 आग्नेलाचो भोग 5 आग्नेला भाशेन जिवीत जियेता. अशें आमचें जिवीत जावं दी. आयज ह्या दबाचेक दिसाक ह्यो 4 वस्तू आमी करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. पयले सुवातेर देवाक पयलो जागो दिवया. मागणें आमचें हात्यार जावं दी. तिसरे सुवातेर ह्या जेजूक परगटुया. आनी चवथी सुवातेर आमी दुसऱ्या सोबे हुस्को मोग दाखोवन आमी देवाची मनशां म्हूण दाखोवया. ह्या जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आयज आमकां आदार मागुया. उबे रावया. आमची मागणी या दर दिसाक आपल्या जिवितांत तिरावंक आनी पवित्र सोबेंत एकचार आनीक सहभागीपणान आपले मिसांव पुरें करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या आमकां आदार दी बापा. राजकारभाराची जबाबदारी आसलोल्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलो फायदो आनी आपलें बरेपण फाटीं दवरून आपणाक विचून काडलोल्या पोरजेच्या बरेपणाचो हुस्को आनी पोरजेच्या बरेपणाक वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. आमची कुटुंबां जेजूच्या पावलांनी चलोवन देवाच्या उतराच्या बुन्यादीचेर तीर घोट करून एकामेकाक एकवटान जिवंक दुसऱ्यांक बऱ्या क्रिस्ती जिविताचे नामुणे जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या समुदायांनी सहभागेलीपण दिसून येवंक एकामेका सोबें हुस्को आनी मोग निर्माण जावंक दुसऱ्यांचें जिवीत वर्ताबरीत करूंक देवाची कृपा जोण एकल्याक मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. मान्यवंत आग्नेलाच्या सगल्या भोगतां पासत देवान आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत जेजूचोच खरो पाटलाव करूंक कृपा आनी मान्यवंत आग्नेलाचो ओदीक आमचेर उजवाड पळोवंक ताका बेगीच पवित्र सोबेन आमचो भाग्यवंत म्हूण पाचारूंक आनी आमच्या आल्तारार पळोवंक म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. बोदयाळ बापा, ही आमची मागणी आनीक आमच्या काळजांनी जायतीं आसात. आयज ओदीक करून आमकां कृपेन भर तुज्या पुताच्या पावलांनी आमी चलोवंक ह्या मागता हांव आमच्या जेजूचे नांवी. आमेन. Glory bokti Taka bolidana Sai pelaci doya priti Mogar bapa manutuge Mogar keli betoi Mogar bapa manutuge Mogar keli betoi Mogar bapa maduntuge, mogar kili betoni. Mogar bapa maduntuge, mogar kili betoni.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मोरणांतली आनी सर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सर्व विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोनवालायन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय मोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळ्या आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासतेच्या प्रार्थनांत तुजी ओडवीक बिलकुल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोयसून. सर्वेस्पराचे नांवी घेता ताका सून. उत्सर्गीत तुका सोयसून. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. गुट परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सोडणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुणा रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनून जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेस सांगाती तिचो पोती Amen.
सगळीं बराबर आमी आमच्या बाप्पा म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालण्यात पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत रेखता, तर आमकां तुज्या उदारकाकलो तें सर पातकांनी सुटय आनी सराकातांतले वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची काकुतकोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची काकुतकोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक पयल्यात ते आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगा अल्पमयनो जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचे. क्रिस्त प्रसाद घेवन आमी तुमचे मदेगोत येतले. Lagun, birig lagun,
Małboj rota dukin buru Soyami sonsar fulo Duka pusu kalsa bosu Goje vota padruk neisu Borma shachi miuli peito Goje vota padruk neisu Borma shachi miuli peito Autor mogan getau Deva uno morul vantau Toshi zamkam pravosali Erui deni matunami Satau bapa burgi tuci Satau kori malbor sogli Satau bapa burgi tuci Satau kori malbor sogli Mokavato satamisa Sota gora sota gava Domnomosle metoniso Uzvaramsha civitato Sata pritve sakshedivo Sata sorgar sotostuso Sata pritve sakshedivo Sata sorgar sotostuso Bukek lagu, piring lagu Maupun rota dukit bulu Soryami sonsar fulo Duka pusu kalsa musu Gorje vota padruk nesu Orma shachi diuli peto Gorje vota padruk nesu Orma shachi diuli peto जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया उबे रावया प्रितीच्या बापा ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्याक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोल दिवन घोट करताय ताचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बोरवासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस ह्या दिसाक गोंयच्या आर्चडायसीचो सुपुत्र मानेवंत आग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 95 वर्सां भरल्यान ह्या 10 दिसांनी तुमी जाय ते सॅक्रिफीस करून एकरीत नोवेनांनी मिसांत वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासलो मानेवंत आग्नाचे मजतीन एक तरी स्वयंभावरती मिलाग घडोवंक मागलें देखून आमी तुमकां सगल्यांक उपकारी ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिचो दीस
तुमकां सगल्यांक हांव आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोषभरीत दीस आवडयतां. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसान येवन कळोवंक जाय. जायते स्वयंभावर्ती अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. म्हणजे एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसान तुमी येवचें. आमच्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिंकपान आनी आकारणेच्या कामां खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसल्यार आमचें बसस डेस्क ऑफिस आसा. थंयसर तुमच्यांनी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालान आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा हातूंत ती मेळटा. ती तुमी घेवची म्हूण आमची विनवणी. आमच्या पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी एक सातोळें वावरड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा. थंय ते तुमच्यांनी घेवंक येता आनी सबस्क्रायब करून आमचे झेब्रेन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक येता. पादंगलेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. आयज सांजचे पिलार फादर आग्नेल हायर सेकंडरी स्कुलाच्या भुरग्यांचो तियात्र आसा. तो पळोवंक त्या इस्कॉलाचो प्रिंसिपल तुमचे लागीं मागता. तुमी जायते आनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलां, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्तांच्या शिंकपान तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवत आग्ना वरवीं देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो ही आमची मागणी. मोगाल बाबमिनो मानेवत आग्नेल देवा मुखार आमचो आस्कारी आनी वो आमच्या सगल्यांचो भावार्थ आयज आमच्या भावार्थाक बोरवोसो दिवन वेनिसा डिसुजा आगासायतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. 2016 वर्साक गोंयांत आसतना म्हाका किडनीचें इन्फेक्शन जालें आनी खर एंटीबायोटिक्स घेतल्यो. हांव एंटीबायोटिक्स घेना तर म्हाका डायलिसीस करचें पडटलें. तशेंच ही एंटीबायोटिक्स चालू आसतना म्हाका दोतोरान सांगलें गोरबीस जाल्यार भुरग्याक रिस्क आसा म्हूण. हांव सदांच मारलो म्हज्या भुरग्याक राख म्हूण. गोरबीसपणाचे 5व्या म्हयन्यांत चॅकअप केलें तेन्ना पोटान आसलेल्या भुरग्याचे सगळे रिपोर्ट बरे आयले. दोतोर सगलो अजाप जालो. ते उपरांत म्हाका किडनीचे इन्फेक्शनाचो डोज आसलो तो उणो केलो आनी मानेवत आग्नाचे मजतीन म्हजी डिलिव्हरी बरी भशेन जावन बाबा जल्मलो आनी एकदम बरो आसा. देवाक आर्गां दिता आनी मानेवत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीच आल्ताराचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल बाबमिनो वो आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या तिच्या पिडेच्या वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बाप्पा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर थंय विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच जाता मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनूदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी.
अगणित काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सुरशी तुझ्या पांयां सुरशी आमी मागतांव मागतां व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेला संताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सोबीचे आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी परगोटणे उदेशी मागतांव मागतां आमच्या सोम्या आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Doya